समान निमित्तान म्हणजे आता ते 27 तारखेक नव्या समान निमित्तान आम्ही या वर्षी सुद्धा किल्ले स्पर्धा आयोजित केली आहे. ही किल्ले स्पर्धा बारीक वयोगटातले भुरगे आणि व्हडले असे त्यांचो समूह अशांनी भाग घेवचो आणि ही आमची स्पर्धा बरे भशेन हे करची. नव्या समाजाच्या निमित्तान आम्ही अयोध्या बोर्डे हांगा जे हायवेक जे आमचे अयोध्या बोर्डेचे निवास आहा त्या निवासान आम्ही स्पर्धा घेतले. त्याचे स्वरूप अशें आहा की 10 जाणांचो समूह आसपाक जाय, 5 विद्यार्थी आसपाक जाय आणि 5 मोठे तेंच्या वांगडा आसपाक जाय. किल्लो 1 बाय 1 मीटर आसपाक जाय. किल्लो हो पूर्ण पर्यावरण पूरक आसपाक जाय म्हणजे माती पुट्टो असो थर्माकोलचो वापर आसपाक जायना. स्पर्धेची कार्यशाळा आम्ही 2 दीस आता चालू करतले. काल आणि आयज 6 ते 8 हे कार्यशाळा आमचे चालू आसा. ज्या भुरग्यांक शिकपाक जाय मातीची कला ते आमचे नव्या सोमार पर्यंत 6 ते 8 हे कालावधीन चालू आसता. थंयूय तुमी येवन स्पर्धेक जे भाग घेणारे भुरगे आसा तेंच्यांनी तो पळोवंक शकता. आणि किल्लो आसा तो 18 ते 26 नोव्हेंबर ह्या दिसा 3 वाजेपर्यंत आमच्या कडेन हाडून दिवपाक जाय. नांव नोंदणी हांगा जातली आणि स्पर्धेचो निकाल नव्या सोमार पयलीं 5:30च्या पयलीं जातलो. ही स्पर्धा हांगासर आयोजीत जाल्ली आसा. गेल्या वर्सा आयोजीत केल्ली आणि आमकां गेल्या वर्सा तसो प्रतिसाद मेळ्ळो. कंपॅरेटिव्ह म्हणजे आमी ज्या टायम लिमीट आसा त्या टायमाच्या भितर थोड्याच्याच अवधीन ते आमी केल्ले. अंदू लास्ट इयर सांगून दवरलेले की अंदूय ही किल्ले स्पर्धा आसतली आणि ह्या आयोजनान आमचे इतिहासाचे पुनरावृत्ती जावची जावं इतिहास सगळ्या लोकांच्या समोर येवचो हो मेन उद्देश आसा. आणि आता जी पिढी आहा तेंच्यांनी शिवाजी महाराजांचे कितें तरी अंगीकारचे तेजे गुण अंगीकारचे असो मेन हेतू आसा.